तेन्ना खुबशे विलेजांचे डेलिगेशन आमकां येवन मेवले. भोमा ते आतां एक्सपान्शन करूंक सोदता हायवे. तातूंत ऑलमोस्ट आमचे ओल्ड एन्शंट देवळांचेर डॅमेज जावपाचो चान्सीस आसा. बोरी ब्रिज ते ताका एक्सप्लेन केला. शिशिणी थंय एक बरो व्हडलो इश्यू आसा. मागीर आमचे नुवें तो ओल्ड नॅशनल हायवे आसा तो भितरल्यान फ्रॉम फादर आग्नेल टू कार्मल कॉन्व्हेंट. तर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवना. तांकां भंय जाल्लो आसा. कोंकणीचो तो हायवे आसा तो आमी ताका हें केला. ताका सांगला की तुमी येता तेन्ना आमचे काँग्रेसचे डेलिगेशन मागीर अफेक्टेड लोक आसा तांचे डेलिगेशन. ही सेड आय एम कमिंग आनी आय विल स्टडी दीस. आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें येता तेन्ना आमी सगळे मेवया. पळय जेन्ना सान हांव आयलां तेन्ना आय हॅव बीन मिटींग डिफरंट पार्टी लिडर्स. सो पार्लमेंटान जेन्ना आमी रेज करतले तुमचो आमकां सपोर्ट जाय. शुअर म्हणपा लागलो. तो मराठीन सांगले गोंय आपणाक सदांच म्हणपा लागलो मोगाचें. हय तशें आमी समाजवादी पार्टी काल समाजवादी पार्टी लिडरांक मेवले आमी. तांकां एक्सप्लेन केला. टीएमसीच्या लिडरांक मेवले आमी. तांकां एक्सप्लेन केला. लोकांक सगळ्यांक सेन्सिटायज करता. तुमकां तर गोंय बरें लागता. तुमकां तर हॉलिडे डेस्टिनेशनाक तुमी गोंय येतात. येयात. वी आर व्हेरी हॉस्पिटेबल फ्रेंडली पीपल. बट सेटल जायनाका. वी हॅव व्हेरी लिमिटेड रिसोर्सीस. आनी तांणी एप्रिशिएट केले. तांणी एप्रिशिएट केला की बाबा ओ कितें सांगता तें सारकें.